होई. आम्ही पहिलेचे लहान चिरडवाल नाटक विठ्ठल महिमा ही स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊन अनेक 5-10 मिनिट भितर आम्ही हे नाटक प्रारंभ करतले. हांतू कुंभार जावन नमन संदीप नायक, तशीची लक्ष्मी तागेल बायल ती रितू राजेश पै, आणि तशीच विठोब जावन जयदीप दीपक कामत हांणी येतले. आमकां वेशभूषणांतू बालचंद्र, तशीची प्रसादनांतू दोन लोकांक सरिता केणी हांणी आमकां मस्त सहाय हस्त दिल्लो आसा. तशीची बिहायंड द कर्टन म्हणटाची हिन्नलेली सहाय चंद्रशेखर शानबाग बंडल आणि प्रकाश नेत्रावळी हांकां कितले आमी आभारी आसले ते की कमीची. तशीची नाटकाची रचना आणि निर्देशना दीपक भट आणि प्रवीण नायक. आज तुमचे मुखारी थोड्या वेळ भितर हांव विनायक प्रभू हांकां रिक्वेस्ट करता. हॅलो. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराजा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा विघ्न विनाशक गुणीजन पालक. विघ्न विनाशक गुणीजन पालक दुरित तिमिरहारका. सुखकारक तू दुःख विदारक. सुखकारक तू दुःख विदारक. तूत तुझा सारखा. वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका. वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका विनायका प्रभुराया. प्रथम
तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा सिद्धिविनायक तुझ्या अनंता सिद्धिविनायक तुझ्या अनंता शिवात्मजा मंगळा सिंदूरवदना विद्याधीशा सिंदूरवदना विद्याधीशा गणाधिपावत्सला तुझ ईश्वर साय करावे तुझ ईश्वर साय करावे हा भव सिंधू तराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो गजवदना तव रूप मनोहर गजवदना तव रूप मनोहर शुक्लांबर शिवसुता चिंतामणि तू अष्टविनायक चिंतामणि तू अष्टविनायक सकलांची देवता रिद्धी सिद्धीच्या वरादयाळा रिद्धी सिद्धीच्या वरादयाळा देहि कृपेची छाया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो प्रथम तुला वंदितो प्रथम तुला वंदितो कृपाळा थँक्यू गणपतीले स्तुती आता विनायकान म्हणून हांगेक वातावरण शुद्ध केल्लें आसा अजुनूय थोडे मेकअपाचे हांवें चालू आसा हांव एक रिक्वेस्ट करता हें प्लॅटफॉर्म विष्णू मठाचें कोणाक चेडवांक केन्ना ओपन आसा कोणाकची चेडवांक हांगा बशिल्ल्यान तूं कोणें वयोवृद्ध जावं कोणाक मन आशिल्लें आसल्यार एक विठ्ठलाले खंयचें भजन आसलें येवन तांणी म्हणयता भजनां मंडळी तर मस्त पॉवरफूल आसा तांणी म्हणटले जी कोणें ल्हान चेडवां नावे भजने मंडळीन तुले कोणे 4-5 लोकांनी येवन हांगेक विठ्ठलाल स्तुती केल्यार हे विठ्ठल महिमा नाटकाक परत आनीक रंग चडतलो आनीक ताजी विशिश्टता परत वाडतली अशी आमकां दिसून येता आसा कोणेची प्रवीण कामत विठ्ठलाले खंयचे भजन म्हणचे असले रे कोण हांव मेगेले मस्त आवडचे विठ्ठलाल पद अशी नॉर्मली ऑब्झर्वेशन कसं आहेत म्हणून सांगल्यार केन्ना मस्त लोक मेळत ताचे एकल्या बद्दल एकलो उलयत बशिल्लो उरताचे ताका कन्नडान चाडी म्हणटात बरी चाडी ती बरे बी उलयतात वायट बी उलयतात
हेचीची एक पुरंदरदासाले आम्ही ही शाडी उलोवची मस्त वायट हें समन्हे म्हणून तो आमकां समजून सांगता. कोणें आयिल्लें नाशिल्लें देखून म्हणल्यार प्रकाश कामतीन म्हळ्यार अरुण तूं म्हणून सांगून ल्हानपणांतून म्हणत आसता म्हाका केन्ना वायट दिसलें ना हें म्हणचें. कित्याक म्हणून सांगलें रे आमगे लायफ आमी दुसऱ्या बद्दल उलोवच्यान तुगेलें समाधान ना आमकां. म्हळ्या खातीर हें तुमचे मुखार एक विठ्ठलालें पद. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಲು ಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು ನಾಲಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಲು ಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು ನಾಲಿಗೆ ರೂಢಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮವ ರೂಢಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮವ ಹಾಡುತ್ತಲಿರು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಲಿಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಾಲಿಗೆ ನರ ಹರಿಯ ಭಜಿಸು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಾಲಿಗೆ ನರ ಹರಿಯ ಭಜಿಸು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಚರಣ ಕಮಲನೆ ನಾಲಿಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. रेडी रेडी
आनी दुसरे म्हळ्यार कुमटा गांवाक तांगेले प्रयाण करतले. देवा पूज करून परत हांगा येवन तांकां भिक्ष घेवन परत वचचे आनी लोकांक परत फलमंत्रक्षत दिवचे. हो बेगीन वेळ घेतले म्हळ्यार पयलीं तांणी 3-3:30 अशी म्हणून विचार केल्लो, पण म्हाळशे देवस्थानांतू तांगेले एक कार्यक्रम आसचे देखून तांकां हांगच्यान तांगेलें प्रयाण बेगी भायर सरचें अशें तांणी निश्चय केल्लो आसा. फाल्यां 18 तारीखेक भिक्षासाची कोणाची म्हळ्यार मस्त भिक्ष परां 19 देखीक नाशिल्ली देखून एक विनंती म्हळ्यार स्वाम्याक तांगेले कार्यक्रमांत कसलेची वेळ जावने विळंब जावने अशी आमगेले मठा कमिटी तर्फेन एक विचार मनांत आयिल्लो आसा. न्हू म्हूण परांत कोण तांणी भिक्ष दवरल्या आसाची कन्विनियंट आशिल्लो आसल्यार तीच भिक्षा तरी तांणी फाल्ल्याक करून घेतली म्हणून सांगल्यार स्वाम्याले प्रयाणाक आमी मस्त अनुकूल कोण दिलें म्हूण जातलें अशें आमगेलें एक मनांत दिसून येता आसा. हाका तुमी सहकार दिल्यार हो कार्यक्रम परत आनी चंदायेन आमकां मुक्ताय करच्याक एक अवकाश मेळटलो अशी तुमचे कडेन विनंती करता आसा. आतां 5 मिनट भितर विठ्ठल महिमा हे ल्हान चेडवाले आमी नाटक सुरू करतले. स्वाम्यांक एक फावटी विनंती करच्याक आमी आमगेले मंडळी गेल्ले आसा. स्वाम्याली अपेक्षा आमची आसा तांगेले कार्याचे वतडांतू कशें जाता म्हूण पळोवया. तांणी आयल्यार आमी बी पावना हे आमगेले ल्हान चेडवां कसन एक विठ्ठलाले महिमेचें एक नाटक करता आसाची तांकां बी एक मुखावेल दिवसांतू बरेपण जातलें. स्वाम्यान तांगेले वयर दृश्टी घाल म्हणून सांगल्यार अशें आमगेल्या मनांत दिसून येता आसा. आतां 2 मिनट भितर हांव लायट रिक्वेस्ट करता नागराजाक. एक पटी सर्वांनी जयकार घालका. श्री रामदेव वीर विठ्ठल की. श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. श्री गुरु महाराज की. जय. नूरा 86 वर्षाचे आमेल विष्णूचे प्रतिष्ठित वर्षाचे आमी संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे शिरसी मोक्कामांतू बरें आमी हें कोंकणी नाटक तुमचे मुखार प्रस्तूत करता आसाची. स्वाम्यान बी आमकां एक आदेश दिला तुमी मुखार सराची आमी येवन पावताची म्हणून सांगून आतां थोडे क्षणांतू आमी हें नाटक सुरू करतले. हांव दीपक भट निर्देशक जावन आशिल्लो तसो दीपक भटांनी प्रवीण नायक हांकां मुखार येवन आमकां एक हे नाटकाक चालन दिवच्याक तांणी अनुमती दिवका अशी एक आमगेली विनंती. तशी विनायक रमानाथ प्रभू हांणी ऑर्गनार आसाची तांकां बी जोरदार चपाळी कित्याक म्हळ्यार दीपक प्रवीण विनायक प्रकाश चंद्रशेखर हांणी आनी आमगेले वट्टू आर्टिस्टान घाल्ले एफर्ट अगदी अत्यद्भुत आसा. केन्ना आमगेले स्वाम्याले एक हांगचो एक वास्तव्य मोक्काम ठरलो. कमिटीचे विष्णुदास मामानी पांडुरंग पै मामाक एक आशिल्ले वट्टू नमन्याचे कार्यक्रमांक घडका म्हणून सांगून ताजे निमित्त ह्यो नाटकाचे कार्यक्रम गंतोंक येतिल्लो आसा. आतांच थोडे वेळांतू क्षणांतू हें नाटक सुरू जातलें. वट्टू लोकांना आमगे ल्हान चेडवांक भरील मनान आशिर्वाद पूर्वक चप्पाळी दिवका म्हणून सांगून विनंती करता.
ಹಲೋ 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 ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೈಕ್ ಬೇಕಾ विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली विठ्ठल 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 हे कुंभाराक माती कालोचे चक्र गुंडोचे विठोबाल मूर्तीक लोणी लावचे आणि पूज करचे सोळ्यारी जगताच परवना हांव राबून अर्ध तास जाले मिगेल कडे लक्षच की पळया ओय ऐकल की ना कसन गो लक्ष्मी आता मी दोघा नाही हे चल्ड आसा चल्डाक खेळोच गिळोच आसकी वई गो लक्ष्मी खेळूच अस राब आईलो विठू मम्मम जले वई खेळणी जाई विठ्ठल म्हण विठोबा म्हण देवा विठ्ठल म्हण पळे लक्ष्मी तू केन्ना म्हणता उरत नाही खंय आसा तुमगेल विठोबो केन्ना आमकां सुख शांती ऐश्वर्य दिता म्हणू हे पळे आमगेल भांगरशे आशिल चरडो ताणे दिलील नवे ते चरडाक खेळोच्यान तूं आशिल सुख आनी खंयच्यान तूं आसवे
वै 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 तुम्ही सांगिले खरेची हे सुकाक त्या विठोबाले कितले स्मरण ज्ञान केलरी कमीची पुरो पुरो आज खेळेल पुरो माका मस्त काम असा हा वत्त चैडाक निदेशिता दिया विठू आतू नित वई नीद घे गो आमगेल विठूक निद्रे बाळा चंपकळा मी गेले मांडीर निद्रे बाळा चंपकळा मी गेले मांडीर रडचे सोनू खेळचे सोनू निद्रे मांडीर रडचे सोनू खेळचे सोनू निद्रे मांडीर जाई म्हणू जालेलो बाळू आमचे कतीर जाई म्हणू जालेलो बाळू आमचे कतीर आनंदाचो मोर खेळता घरा भितर आनंदाचो मोर खेळता घरा भितर निद्रे बाळा चंपकळा मी गेले मांडीर निद्रे बाळा चंपकळा मी गेले मांडीर रडचे सोनू खेळचे सोनू निद्रे मांडीर रडचे सोनू खेळचे सोनू निद्रे मांडीर रडचे सोनू खेळचे सोनू निद्रे मांडीर गोविंद पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पळया चळडू निदला हा वत्त उदा घेऊन येता तुमगे लक्ष चळडा वैरी उरो जायतो गो लक्ष्मी विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 गोविंद गोविंद पांडुरंग विठू पळे तू उगी नीद हांव तुका खेळच्याक खेळली करून दिता हं विठ्ठल 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 प्रेम पाना विठ्ठल स्मरण प्रेम पाना विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल आमचे सुखाचे जीवन विठ्ठल स्मरण प्रेम पाना विठ्ठल स्मरण प्रेम पाना विटू खय गेलो विटू पळे आयली खय गेलो दिसतो नामू खय गेलो खय गेलो आ! तुम्ही कसं करता सची तुमगे लक्ष काय असं तुम्ही कसं करता सची मी गेल चल
मला आयली उठ रे विठू विठू उठ रे ह्याची वेता विठ्ठला दिल तुमका प्रेरणा पडता चल चल नाक पाया मुलागात बसती तवे कसं क्रूरी उडताल तुम्ही कसं क्रूरी उडताल तुम्ही काय असता तो काय विठ्ठलो काय असा हे विठ्ठला विठ्ठला माऊली कसन करेल तू मेघेल हातानं कसन करेल तू मेघेल हातानं विठ्ठला 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 अरे ते क्रूरी विठ्ठला नाव घेता तुम्ही हे पुरा जाऊच्या कर तोची कारण आई चार हे घरात नसतात ना काय असता तू काय विठ्ठलो लक्ष्मी खबरदार मग कपडात समाधान करून घे मेघेल वैर विश्वास दवर केन्न चरड उठलो कशी मी गेल पाया मुळान आयलो कसले कळला मका कसले कळला मका कसले कळला मका संत चरडा कोंडे मस्ती ताचे जीव काढतावे ए विठ्ठला विठ्ठला माऊली कसन करेल तू मेघेल हाताला वय 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 हे पुरा जाऊचे क तोची कारण मिगेल चलताल जीव काढिले ताडेची मागेल मी जीव काढकाशील ताडे मागेल मी जीव काढकाशिले काय असता तुमच्या विठ्ठलो काय असा हंगास पडे हो हा ने जीव गेल चलताल जीव काढिले आर्यो नका आर्यो नक्कम का भगवंता कंचे जन्मान केल पापा शिक्षा है देवा विठ्ठला 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 अरे क्रूरी काढेल नाव घेता तुम्ही तुम्ही ते पूजे पुरस्कार ध्यान केला पोट भरेल ना विगर चलक मी खाऊ चढला आई जान है जगत्ता तो हे काळे नावन कोटी घेऊचा ना हे एक अवल शाप लक्ष्मी काय असता तू केल विठ्ठलो काय असा काय असता तू केल विठ्ठलो काय असा आता हे मूर्ती बोट घालता लक्ष्मी राग होते नष्ट कर नका धन्य रे वत्सा धन्य असले विपरीत परिस्थितीत बी तू मेगेल वैरी आशिल भक्ती सोड दिलना मेगेल वैरी तुगेल हो विश्वास पळोवन हांव प्रसन्न जाला तुवें दवरिल विश्वास आनी भक्तीक कसलो अन्याय जायना कसा न्याय जायला पडतो तू आज श्री, निघेल चल तुम्ही तू स्वतः बापाईल पाया मुळा गत झाला आणि अड्डा जायला पडतो तो धन्य असा तुगेले पोटान जाल्ले चरडा खातरी देवा लागी बी संघर्ष करच्याक तयार जाता मैं कशी तुगेल चरडुकी तशी तुम्ही पुरा भक्त मेगेले चरडूची हांव तुमगेल दुःख कशी पळोवं
साक्षात विठ्ठल प्रत्यक्ष झाला, साक्षात विठ्ठल प्रत्यक्ष झाला. आणि अंगल विठ्ठक बी घेऊन आयला. विठू कसले जलना देवा विठ्ठला धन्य, आमगेल जीवन धन्य जाऊन गेले. विठ्ठला म्हाका शम करी, हांव बेजारात तू कसकस की सांगून चडले. म्हाका शम करी, मागेल तुकून चूक जाला, म्हाका शम करी विठ्ठला. आमगेले जीवन धन्य जाले. एक मिनिट राहा. वट्टू लोकांना हे चेरडूवांक उठून राबून एक पटी विठ्ठला नामस्मरण करत चप्पाळी महाराज. विठ्ठल 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 विठ्ठल. एक मिनिट. चेरडूवाले हे नाटकाचे तांगेले एक कला कसन आसा पळोवन आमेले अशोक पैमाम 5 स्टार हांणी तांकां सन्मान करता म्हणून आयल्याची. दोन चेरडूवाले एक्सप्रेशनां आनी आमगेले विठोबाले तागेले आशिर्वाद तांचे आशिल्ले आमकां हें एक नाटक प्रदर्शन आमचे मुखार जाल्लें आसा. हांव दीपक भट आनी प्रवीण नायक हांकां स्टेजार आपयता. हांगेले निर्देशनां आनी तुमगेले वट्टू लोकांलो सहकार मुख्य जावन स्वाम्यालो आशिर्वाद. स्वाम्यालो उपस्थिती ना जाल्यार ही डायलॉग आयकून स्वामी तांतू ते कसं चालू उरतले म्हणून ऊ करचे एक तांकां म्हळ्यार आत्मज्ञान आसा. आतां दिपकान बी येवका तुमचे मुखार कुंभार जावन तुमचे मुखार एक्टींग केल्लो नमन संदीप नायक आनी लक्ष्मी जावन रितू राजेश पै आनी विठोब जावन जयदीप दीपक कामत. धन्यवाद सर्वांक तुमगेले सहकाराक शांत रितीन बसून हे नाटक पळयले खातीर. धन्यवाद. बेस्ट ಸ್ವಲ್ಪ संदीप. डार्क अरे एक मिनिट. डार्क नागराज डार्क ಸ್ವಲ್ಪ डार्क. आता थोडे वेळ भितरी तुमचे मुखार अनेक सुंदर सामाजिक नाटक रामभक्ती नामशक्ती. रामाले नामाची महिम कसली आणि मी विठोबाली महिम पळयली. राम नामाची महिमा ही कसन जाता आणि ताची शक्ती कितली हाजे बद्दल तुमचे मुखार प्रदर्शन दिवचे येता आसाची. आमगेलेचे समाजाचे आता
रामभक्ती नामशक्ती हे सुंदर नाटकाचे कलाकार जावन राम जावन श्रीराम जावन मदन प्रकाश नायक, हनुमंत जावन वासुदेव श्रीनिवास शानभाग बाळेरी, नारद महर्षी राजेश रमेश पै कागल, विश्वामित्र जावन आनंद रमाकांत कामत आणि अंजना देवी ही पद्मा प्रकाश कामत, तशी राजा चंद्रभानू नंदन व्यंकटेश नायक होन्नावरकर आणि नर्तकी जावन तुमचे मुखार परत आमगेली मोगाची कुमारी आरुषी प्रभू ही येता आसा. परत हे नाटका सुद्धा संगीत विनायक रमानाथ प्रभू हांगेले. वेशभूषणांतू बालचंद्र आणि प्रसादनांत बी बालचंद्र आणि सरिता किणी. आणि आमकां स्टेजा मागशी प्रत्येक विशयांतू हे स्टेज डेकोरेशन लायटिंग प्रकाश नेत्रावळी, चंद्रशेखर शानबाग बंडल आणि आमगेले साऊंड सिस्टमाक नागराज हांणी आमकां मस्त सहाय केल्लें आसा. समाजा तर्फेन हांगफी सुद्दां आमी आभार जावन आसाची. हे नाटकाची पण रचना परत दीपक भट आणि प्रवीण नायक. वट्टू कलाकारांक निर्देशकाक प्रसादनाचे सहाय केल्ले वट्टू लोकांक तुमी जोरदार चपाळी वाजोवका. आजी हे नाटकांतू कोण कलाकार जावन आसाच की प्रत्येक लोक तांतांनी वृत्तींतू काम करता आसाची. राम जावन आशिल्ले तसले मदन नायकांनी अर्बन बँकांतू मॅनेजर जावन काम करता आसाची. आतां तांकां अंकोलेच्यान हुबळीक ट्रान्सफर जाल्लो आसा. तांकां ते दिल्ली 10 दिवसांतू हें नाटकां प्रॅक्टीस करून तांणी आमकां एक हे नाटकाक बल दिल्लो आसा. तशीच हनुमंत जावन आशिल्ले तसले वासुदेव श्रीनिवास शानबाग हांणी सुद्दां बिझनेसमॅनाची आनी हांणी खंयचेच नाटक करचे वेळार तांतू हनुमंतालो तांणी केन्ना पात्र घालताच की तो हनुमंतू तांगेल्या आंगांत घुसता अशें आमकां भावन येता. तितले संदरीतीन तांणी हनुमंताले निरूपण करताची. तशीच आमगेलो एवरग्रीन NKGSB बँकाचो मॅनेजर, एवर स्मायलिंग, एवर एनर्जेटीक जाल्यार आज नारद महर्षी जावन येता आसा राजेश रमेश पै कागल. तशीच विश्वामित्र जावन आमगेलो आनंद रमाकांत कामत हांणी सुद्दां हिरो होंडा हांतू एग्जिक्युटीव जावन CEO जावन आसात. तांणी हांणी सुद्दां रावंड द क्लॉक 24/7 अशें काम करता उरतात. ताजे मदीं सुद्दां हांगा घेवन तांणी हे नाटका खातीर कलाभिमानी जावन आमचे मुखारी आनी आमकां तांणी मस्त सहाय आसता. प्रत्येक वेळार खंयचें नाटक आनंद आयल म्हणून सांगल्यार स्टेजार एक फायर म्हणटाची म्हळ्यार उज्ज लागता. कित्याक मागीर तागेले डायलॉग डिलिव्हरी, तागेले एक्सप्रेशन्स, तागेले ह्युमर इतले एक्स्ट्रॉर्डनरी आसा की ताका खंयचो रोल दिलो तकी सुद्दां तो अगदी चंद्रितीन करता. तशी अंजना देवी, प्रकाश कामत हांणी सुद्दां आमगेल्यांतू खंयचेय कोंकणी नाटकांतू खंयचो रोल तिका दिल म्हणून सांगल्यार अगदी चंद्रितीन ती करून दाखयता. राजा चंद्रभानू हांणी सुद्दां बिझनेसमॅनाची किराणा मर्चंट्स, नंदन व्यंकटेश नायक, तशी नर्तकी जावन ही सुद्दां स्कुलांत शिकत आसा. आरुषी प्रभू संगीत तर तुमकां कोट्ट लोकांक गोसा. आमगेलो मोगाचो विनायक रमानाथ प्रभू संगीतकार, म्युजिशियन, वटू स्टेट लेवल नॅशनल लेवल पर्यंत संगीत कॉम्पिटिशनांत वचून विन जावन आयिल्लो आमगेलो अभिमानाचो समाज आज बांदव तो. वेशभूषणांतू हांव सांगलें बालचंद्र खायम आमकां सहाय आसता उरताची. आतां 5 मिनट भितर तुमचे मुखारी रामभक्ती नामशक्ती हें नाटक प्रस्तुत जाता. सर्वांनी पयले नाटकाक कशी सहकार दिली की तशी तुमगेलो सहकार उरतलोची आमकां मनान दृढ विश्वास आसा. आतां तुमचे मुखारी रामभक्ती नामशक्ती. आमगेले स्वाम्यान विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान एक संकल्प केल्लो. 550 दिवस भितर 550 कोटी रामनाम जप करका
सूर केले तेन्ना वट्टू लोकांक आमी ल्हानपण दोन रामनाम जप करता आसाची तशी आमी रामनाम जप करचें अशें म्हणून श्री राम जय राम हें मनांत करूंक येतिलें. पण स्वाम्यान दिल्ले एक शिस्तू आनी ताजे एकलेल्या घरांत करनाशी तो रामनाम जप देवस्थानांत तूं करका आनी वैदिकाले मुखारीची तांणी कशी आमकां शिकोवन दिताची की ताजें करका ते तशें रामनाम जप करचे हाजें आमगेल्या देहांतू आमगेल्या मनांतू एक दुसरो एक आमगेली शक्ती भरून येता. ताजें आमगेलें जीवन समृद्ध जाता, आमी प्रबुद्ध जाताची, आमी एक समाजाक बरे जिवी जावन आमी काम करच्या एक आमकां एक अवकाश मेळटा अशी स्वाम्यालो संकल्प आशिल्लो. 550 दिवस भितर 550 कोटी रामनाम जाप करचें. आमी 593 कोटी समस्त आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्यान कोण दाखयल्लो आसा. स्वाम्याक बी हाजे बद्दल मस्त अभिमान आसा. तांतूची पयरी स्वाम्यान सांगलें की सिरसीकारान 28 कोटी रामनाम जप केले म्हणून सांगिल्लें आसा. वट्टू लोकांक सुद्दां परत तुमगेले हे सहकाराक मठाक दिल्ले हाका आमी अभिनंदन करताचे. नाटकात परत सूर करताची. रामभक्ती नामशक्ती. हनुमंत बस ऐकत ऐकत बघ फुल हॅसड धर हॅलो हॅलो हनुमंत खंय गेलो थंय बस का नाही रे चेक 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 थंय बस रे वचून वरती येद्रा पद्द घालची ना चेक माई कोण आसा माई चेक 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 हॅलो 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 मधनं उरलं नाका माईक ऑन केला तुगेल मागीर हें जाता एक्टीव जाता किरेटी पडले ए बघा ना उलट किरेट घालून बघा त्या साईड
श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की, श्री गुरु महाराज की। जय जय पस्तीन दोन स्टार्ट केल्या मला पस्तीन सुरू कर पस्तीन सुरू कर आता थोडे क्षणांत स्वाम्याला उपस्थिती हांग जातली। आम्ही पैल धोरणूची कसन एक नाटक सुरू केल्लें ते परत सुरू करया म्हणून अशी आमगेले समाजा लोक सांगतात जी स्वामी पैल धोरणू नाटक पळोव म्हणून सांगून। जय जय श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की। आता तुमच्या मुखारी आमगेले विष्णू मठाचे 186 वर्षाचे प्रतिष्ठा महोत्सवाचे निमित्त श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालो शिरसीच मोकामांतू ह्यो आज 6वो दिवस। हे महोत्सवाचे एक कारण दवरगेन आमी एक कोंकणी नाटक प्रदर्शन करका स्वाम्या मुखारी स्वाम्यालो आशीर्वाद घेवका अशें म्हणून सांगून आमी मनांत करून घेतलें। हाजी पयले ल्हान चेडवान विठ्ठल महिमा एक नाटक तुमच्या मुखार वटलो मुखार प्रस्तुत केल्लें। आता रामाल भक्ती आणि तागेल रामालीची नामा शक्ती कसल म्हणले एक प्रदर्शन करच्याक हे नाटक तुमगेल मुखार करतले। आता थोडे क्षणांत हे प्रदर्शन तुमच्या मुखारी सुरू जातले। जप करचे वय ना गो कसं असतंय रामनामांतू कसं जात ते सांगल्या रे यो तर आम्हाला महिम कसं म्हणजे न दाखयता यो
आम्ही सर्वै स्मरूया हे नाम, आम्ही सर्वै स्मरूया हे नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. आम्ही सर्वै स्मरूया हे नाम, आम्ही सर्वै स्मरूया हे नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. क्षण क्षण है आयुष्य सरता, क्षण क्षण है आयुष्य सरता. जल्लरी मानव देवा विसरता, जल्लरी मानव देवा विसरता. जल्लरी मानव देवा विसरता. कष्ट कालांतू पावतल तो राम, अंत्य कालांतू पावतल तो राम. कष्ट कालांतू अंत्य कालांतू आपत्कालांतू पावतल तो राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. पवनपुत्रा वायुनंदना हनुमंता पुत्रा खंय गेलो हो. पवनपुत्रा वायुनंदना खंय गेलो हो. सोचे भारी कष्ट का खंय गेलो. अयो अंग बसला हो ध्याना बसला. आत्ता जागो भारी कष्ट. हनुमंता 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 हनुमंता. माते जननी कसा झालाय. काही ना पुता हां तुगे कडच्यान एक सान काम जावक आशिल्लें. सान काम नाही हे. सान काम असले रे इतलो दूर म्हाका मेळचें येतशिल्यो तूं. ना जाल्यार म्हाका तूं एक आदेश तरी दितशिली. मगेले पूजा विधी भग्न करचे तसले संकष्ट कसा आयला मा तुका. कसले दुर्विध आयलवे, कसले अवघड जालवे. ना 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 सांगा मा सांग. ना पुत्रा मेगेल निमत्यान एक कष्ट आशिल राजाक अभय वचन दिवन बसले. ओहो. आणि तें वचन पालन करच्याक हांव बद्ध जालें. इतले वे इतलो विषय वे. तुगेलो पुत्र हांगा आसतना तुगेलो वचन पालन करचे मगेलो धर्म. सांग तो विषय कसो म्हणून विस्तार जावन सांग मा सांग. काही ना हांव पुजेक फूल संग्रह करता रान्ना वत आशिल तेन्ना थंय एक राजू भोज चुकून पडिलो. हांव ताका आरेख केली तेन्ना तो जागी जालो. तूं म्हाका कसले जाग केलें आरेख केलें. मेगेल तसल पापी हे जगान तूं उरच्या योग्य ना. मेगेल धनीन म्हाका मरणदंडन शिक्षा दिल्या आनी होतो तो दंडन दिवच्याक म्हाका सोत्तो आसकय अशें म्हणून व्याकुल जावन भितींत आशिल्लो. हांव ताका मेगेल पुतू महापराक्रमी आसा. तागेल कडच्यान तुगेल रक्षण करयता. तुगेल कश्ट कसले उरो हांव रक्षण करयता अशें म्हणून अभय वचन दिल पुता. वचन दिवन जालें तुवें. कोण तो खंय आसा तागेल कसले कश्ट खंय. तूं दिलेलें वचन चलोवचे मगेल धर्म. तूं भी नाका हांव आसा. कसली चिंता करनाका मा. पुता
हे रामचंद्र, खंयची पूर्वजन्म पापा निमित्त आयले संकश्ट तू कशी वाट दाखयला पळय. हे हनुमंताल निमित्ती तुगे लागी काहीतरी समजुती संधान करूयात. रामदूता, हनुमंता. चंद्रभानू, चंद्रभानू, यो चंद्रभानू. पहिले परिचय असवे होय. कसं आश्चर्य. काशी देशा राजा चंद्रभानू, होय बे. रामभक्त, अरे रामबंधू आणि मेगेला आत्मीय मित्र तो. हनुमंता. यो चंद्रभानू, तुका कसल कष्ट आयले, कसल त्रास तुका म्हाका सांग. हे खंयचे कष्ट आयले रे. हो रामभक्त रक्षा कवच रक्षण करता. आयच्यान तुगेल कष्ट मेगेल कष्ट, तुगेल वैरी मेगेल वैरी, तुगेल रक्षण करची मेगेल जबाबदारी. तुका येल संकश्टाच्यान हांव रक्षण करता म्हणून श्रीरामचंद्रा नावारी तुका वचन दिता. घे. नारायण नारायण. नारद महर्षी. नारद महर्षी प्रणाम. राम नारद महर्षी. कसं आलंय सुसंदर भरपळे. नारद मुनी बी आयले हांगा. हे हनुमंता, आंजनेया जलवे वचन देऊन जलवे. होय देवा, तू प्रभु वाक्य पालक, होय मात्र वचन द्या सांगा. होय होय होय. मागशी मुकारी फळे नाशी वचन देऊन सोडले. जाल्यारी ते वचन कशी परिपालन करत म्हणले म्हाका चिंत लागले. नारायण नारायण. देवऋषी, तुगेल तुका मेगेल पराक्रमाचार अनुमान वय. त्रिलोकाका गोतसा हे हनुमंताल पराक्रम कसन म्हणून घेऊन त्रिलोक संचारी तुका हांव सांगता वय. नारायण नारायण. हे हनुमंता, कपी श्रेष्ठा, तुक्क गोतना तू कसने माया पासान सिरकला म्हणून तुक्का गोतना. मायापाश. होय, मायापाश. माया पासान सिरकला. राजा, सांग तुगेले संकष्ट कसं म्हणू. सांग चंद्रभानू, हनुमंताक तुगेल संकष्ट कसं म्हणू विवर जाऊन सांग. अग्नये स्वाहा. ओम अग्नये स्वाहा. ओम अग्नये स्वाहा. अग्नये स्वाहा. ओम. लोक कल्याणा कदर करता श्रीयंचा तो मंगल झाले पण तक्का हाव सोना शाप दिला. नारायण नारायण. अरे विश्वामित्रा, सावधान समाधान. अशी पळय तू तुगेले शक्ती कमी करण्याची. हा, देवादी देवतेनं हांवें तुका कितलं पटी सांगलें. एक तुगेल कोपा निमित्तान तू केले तशेले याग हवन होम जप तप उठूची एक होऊन शिले फातरावर उद्दा घालशे नाश जावन वतास म्हणून. एक कोपार तू निग्रह धरिले वय जलरी. आजी ब्रह्म ऋषी आशिल तू देव ऋषी जात आशिलो आणि हे भूलोक सोडून देव लोकांत उरत आशिलो. प्रणाम महर्षी प्रणाम. तशी जलारी तुक हे यज्ञ भंग केले कोण म्हणून गोतस म्हणून जाले. तो कोण तो. राबा उद्वेग कर नका सांगता. तो कोण म्हळे रे. काशी राजा चंद्रभानू तोच. राजा चंद्रभानू. होय, रामालो आत्मीय बंधू राम भक्तू काशी राजा चंद्रभानूची तक्का तोचीची तुमकां सांगलें नव्हे. हे यज्ञ विघातीचे काम केल्ले हे कर्त केल्ले ताणेची तोचीची काशी राजा चंद्रभानू.
राजा चंद्रभानू तो एक सज्जन, तो असल काम किता करतलो? नारायण नारायण, तुम्ही सज्जन म्हणता ताका रामाले मित्रत्वास म्हणू, रामाले अभय असतास म्हणू गर्व ताका गर्व. तशें जाल्यार त्या गर्विष्ठाक हांव सोडा, ताका हांव शाप दिता. नारायण नारायण, शांत मावशी शांत. असलोट विशय आतुरान तरातुरेन घेवचे नाही. आराम स्ವಂತ विचारार शांत मनान घेवचे. ಒಟ್ಟು काम स्वतः करचे नाही. हा स्वतः करची नाही म्हळ्यार दुसऱ्याले करूचे. दुसऱ्याले करूचे ते कशी? नारायण नारायण, ते बी हांवें सांगतावे. हा हे राम राज्यांत तुमगेले आदेश पालन करता कितलो कसाची, कितलो शिष्य आसाची. हा सुबाहू मारीच्यान तुमगेले याग भंग केले तेन्ना कोण आयले तुमगेले रक्षणेक? म्हळ्यार तुम्ही आता म्हाका प्रभू रामचंद्राले वच म्हणतावे, तो ते चंद्रभानूक शिक्षा दिताले. अरे ब्राह्मण रक्षणा राजाले कर्तव्य, राजधर्म ते. हांगा आमी कोप करच्या ना, शांत मनान विचार करून करका. अड्या तुमका एक उपाय सांगता, तशी करा. पयले वचून रामाले वचन घेया, कडे रे कोण म्हणून सांगा. नारायण 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 नारायण. समासा नारद महर्षीन सांगितला म्हण की हे कोपिष्टाक राजकारण कळना. हांव आतां प्रभू रामचंद्राले वता, पयले वचन घेता, ताजे नंतर नाव सांगता. दिसतो आमच्या. तू वच, तू ते वच. चेक चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो 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 हॅलो. होय मला सांगतो. हॅलो. श्रीराम प्रभु राम
कसला सांगता ननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सोमेश्वरं श्री भजामि सततं सोमेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गजाननयुतं गणेश्वरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणाधिसन्नुत पदपद्मकरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणाधिसन्नुत पदपद्मकरम् कुञ्जरभञ्जर चतुरकरकरम् कुञ्जरभञ्जर चतुरकरकरं गुरुकुमाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं लाईट सोळा आहे. हे रामचंद्रा खयस तू अंतपुरात तू विश्रांती घेतास की नृत्य पळयतास की संगीत ऐकतास यो भाई खयसा खय असा तुमगेल रायो हेच वे रामराज्य राज्याभिषेक झाल्यानंतर राज्यभार केला की ना की तुवे ऋषी मुनिवर्यांक कसले मान मर्याद नांगा खंचे काम करचाक अनुकूल ना हेच वे हांव तुका दिले शिक्षण नतमस्तक जालो गुरुवर्या हे श्रीरामला आस्थानाक स्वागत सुस्वागत आसन ग्रहण करून घेनो हे शिष्याले आतिथ्य स्वीकार करा गुरुवर्या समाधानेनं कसल घडल्या म्हणून सांगल्या रे हे शिष्यानं कसं कर का म्हणून सांगा न्हू आदेश दिया तुगेला आतिथ्य घेऊन हांग बसचा आयलं नाही हांव तुगेले राज्यभार कशे चलो का म्हणून शिकूच आयला हांगा खंचे राज्यांतू ब्राह्मण निर्विघ्न जावन निर्भय जावन होम हवन आदी कार्य करता की ते राज्य सुभिक्ष जावन उरता म्हणून सांगेल असा हांगा ऋषी मुनिवर्याले यज्ञ होम आदी करचेकिंत असुराले आरबट जड जावन गेले हांगा तुका ताचे कसलो पर्व नाशी दिसता समाधान करून घ्या गुरुवर्या समाधान करून घ्या अशी एकपंत कोपान कांबळींत धंपून सांगल्या रे म्हाका कसले कळना दय कोरून कसल घडल्या म्हणून सांगून समाधानेन व्यवहार जावन सांगून हे शिष्यान कसल कर का म्हणून सांगून आज्ञा दिया
ते हो शिष्य चलोवन दिता. म्हळ्यारी तू मगेले खंयचे आज्ञा पूर्ण करून दितवे. हय गुरुवर्या, आज्ञे करा. हो वचन परिपालक रामचंद्र गुरुवचन परिपालन करता. आज्ञे करा गुरुवर्या. तशें जाल्यार वचन दी म्हाका. हांव रघुवंशजो वचन परिपालक. गुरुवर्या, हो कौसल्या सुत रामचंद्र गुरुवाक्य परिपालन करता म्हणून सांगून वचन दिता. सांगा गुरुवर्या, आदेश करा. हे शिष्या निमित्त कसल कार्य जाव का आदेश करा गुरुवर्या. लोक कल्याणा खातीर करता आशिल्ली यज्ञान तू मृग बली दिवन भंग केल्या. खंयचे राक्षसान केले हे कुकर्म ताका मरणदंडन शिक्षा हो रामचंद्र दिता. कोण तो? तो तुगेलो आप्तू, तुगेलो बंधू, तुगेलो परम भक्तू राजा चंद्रभानू. आश्चर्य आश्चर्य. राजा चंद्रभानू विश्वासू जतना तो सज्जन मेगेल परम भक्त असल काम करतलो. ना ना गुरुवर्या, मानतू म्हाका कसकी सम दिसतना. हांगा तुमकां मेळिल्ले माहितींतू कसकी लोप दिसता आसा. तुमकां चूक समजुती जावच्या पुरो पुनर्परिशीलना करीत वे गुरुवर्या. रामचंद्रा, तू अशी अनुमान करचे पळयला रे चंद्रभानूक मरणदंडन दिनाशी दिसत तू. पळय, अनेक पटे विचार कर. तुगेले जास्त जाला मात्र कर, ना जाला नाका. तशी नाही गुरुवर्या. तो सज्जन चंद्रभानू अस्सल काम करतलो म्हणलं विश्वासू येना गुरुवर्या. जाल्यार हे रामचंद्रानं वचन दिवन जावं गेले. तो कोण बिवरो ताका मरणदंडन शिक्षा हो रामचंद्र दिता. लक्ष्मणा, भरता, शत्रुघ्ना, खंय आसा तुमी? आत्त आत्त काशी राजा चंद्रभानूक बंदी करून प्रस्तुत करा. शीघ्र, अतिशीघ्र. भेष भेष रामचंद्रा, भेष. स्वामी सगळे येईल नाही तर हे अंजनी पुत्रा, मेघालय संकष्ट कसा म्हणून नारायण मेघाल वध करच्याक म्हाका स्वता आसा. नारायण नारायण. हे हनुमंता, कळलं नव्हे कसं माया पासा सिरकला म्हणून कळलं नव्हे. आत्ता सांग कशी तू तुगेल धनी वर्षी युद्ध करता म्हणून. प्रभू रामचंद्र वचन परिपालक ताणे पित्र वचन पालन करता म्हणून राज्याभिषेक सोडून 14 वर्ष वनवासा गेलो. सुग्रीवाक वचन देऊन वाली वधे केलो. आत्ता सांग तू कशी तुगेल मात्र वचन पालन करता. सांग कशी करता. हे देवा, मग कसल संकष्टात घालतोय. हा मग कसल करू देवा, कसल करू. नारायण नारायण. कसं करते? प्रचंड युद्ध ना झालं वचन भ्रष्ट. नारायण नारायण. प्रचंड युद्ध ना झालं वचन भ्रष्ट.
प्रचंड युद्ध, वचनभ्रष्ट. हे देवा, श्रीरामचंद्रा, श्रीरामचंद्रा, तुगेले पाद धुळी मेगेले शिरोधारण करून घेणू, रोम रोमान तू मेगेले तुगेले रामनाम जप करून घेणू, मेगेले हृदय मंदिरांत तू सीतादेवी सहित विराजमान जाण आशिल्ले. तुगेले बरोबर युद्ध करकवे रामा, तुगेले बरोबर युद्ध करकवे. हे सगळे ऐकोच किंता पयने बेगळी प्राण पक्षी किता उडून वचना आशिल्ली. हे भूदेवी, भूमाते, तू तोंड सोडून घेऊन म्हाका किता भितर घेतील ना. श्रीरामचंद्रा, तुगेल बरोबर युद्ध करच्याक म्हण घेनू मेगेले शक्तीची उडगास करून दिता आसवे तुवें. तुका विरोध करचे तसल कसले ना, म्हाका कसले ना. आवयक दिलेले वचन भ्रष्ट जावं कवे, मित्राक रक्षण दिता म्हणून घेनू मित्रद्रोही जावं कवे. देवा कसल करू, हे कष्टाच्यान म्हाका मुक्ती कर देवा, मुक्ती कर. हनुमंता, तुगे दुःख कसन म्हणून म्हाका अर्थ जाता. प्रभू रामाले हातान आमगे धनील हातान वध म्हळ्यार मुक्तीक वाट नाही वे. श्री रामचंद्राला हातान तू मरण म्हळ्यार मुक्ती प्राप्त जाता. रामाल हातान रामाल हातान म्हाका वध जावच्या कांय बेजार ना जाल्यार हे अपवाद घेवन म्हाका वांची बी इश्ट ना, मरची बी इश्ट ना. न्हंयचे घटने सविस्तार जावन समजून सांगतलो एकैक व्यक्ती हे जगात तू मात्र. तेगेले अभिलाषू श्री रामसंधान. हांवें आनी तुवें मेळून श्री रामचंद्रा विरुद्ध युद्ध करचें न्हय. दय कोर मेगेले काम कोर मेगेले माथ्यार आशिल्ले व्हड अपवाद काड. नारायण नारायण, परिस्थिती पळयल्या रे युद्ध जावचे खडा खंडित. कसल्याक म्हळ्यार प्रभू रामचंद्र वचन पालक. ताणें तांगेले गुरुवर्याक वचन दिला. तशें म्हणले नंतर हांगा समजुतीचे जावो समाधानाचे प्रश्न येना. हे हनुमंता, आंजनेया, तयार जा. तू तुगेल धनी वर्षी युद्ध करचेची तयार जा. नारायण 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 नारायण. हांव वचनभ्रष्ट बी जायना, मित्रद्रोही बी जायना. श्रीरामचंद्रान म्हाका सांगिल्लें आसा, जीव गेल की हडना, वचनभ्रष्ट जायनाका म्हूण घेनू. प्राणाः अपि गच्छन्तु न तू प्रतिज्ञा भज्यते. चंद्रसेना, तू भिनाका, तुगेल रक्षण हांव कोण करता. धैर्यान उर. अमा एक उडगास दवरून घे. एकाच वेळ युद्धाचे संदर्भ आयलो म्हळ्यार तू युद्ध करच्या ना, शस्त्र उखळच्या ना, इष्ट देवाल जप करत बस. हांव सांगिल्लें लक्षात दवर. जायता मा, तुगेल उतराचें पालन करता. स्वामी भेट पहुंचे गेले. राजा चंद्रभानु असले कृत्य करतलो म्हूण सांगून विश्वास जायना. तो म्हगेलो परम भक्त, तो अशी करच्याक साध्य ना.
एक कडेन गुरुवाक्य परिपालन करचे एक प्रसंग आयला. महर्षी विश्वामित्राक हांव वचन दिवन जावंक गेले. हांव वचन भ्रश्ट जावचे प्रश्न ना. हे खंय गेले? लक्ष्मणा, अनुजा, लक्ष्मणा, खंय आसा तुमी? नारायण नारायण. प्रणाम नारद महर्षी. प्रणाम. किते प्रभू रामचंद्र विचलित जाल्याची? कसो चिंतेत आसाची? राजा चंद्रभानून महर्षी विश्वामित्रालो यज्ञ भंग केला. ताका मरणदंडाने शिक्षा दिवच्याक सोदत आसा हो रामचंद्र. ओ हो 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 हो. म्हारेन तू चलडा दवर गेनो गांव बरो सोदले के तो शेला तुमगेल परिस्थिती म्हळ्यार राजा चंद्रभानू तुमगेले हिडतांत आसा. खंय गेल ना. तुमगेले प्रिय शिष्य हनुमंताले आश्रयान तू आराम सुखांत आसा. हो हो. तरी मेगेलो परम भक्त हनुमंतान ताकी बंदी कोण दवरल्यावे. भेश भेश. तरी हांव शीघ्रात थंय वचून राजा चंद्रभानूले वध करता. अरे नारायण 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 नारायण. एक दिकान भक्ती, एक दिकान शक्ती, आणि हे दोन्ही हाजेचे प्रयोजन घेवन ते पाप चंद्रभानू राजा चंद्रभानूक येद्रा दवरनू हे गर्विष्ट गुरु कशी तांगेले गर्व भंग करता म्हणून तुम्ही पळया. नारायण 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 नारायण. गुरु विश्वामित्र. आंजनेय आंजनेय उठ 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 उठ. दासश्रेष्ठा, मेगेल प्रत्येक संकश्ट कालांत पाविल म्हळ्यार तू एकलो रे. प्रत्येक संकश्ट कालांत तू मेगेल बर्शी वर घेवन म्हाका साथ दिल्या. तुगेल अंतर्ज्ञानान तू चंद्रभानू महाराजाक बंदी कोण दवरले म्हणले विशय कळला म्हाका. भेश भेश. खंय आसता? हाडता केद्राक. बंदी नाही प्रभू. तो मेगेल आवयलो शरणार्थी. ताका हांग दिलेले आश्रय. बंदी करून शिक्षा दिवच्याक नाही. कसले परिस्थितीन तागेले रक्षण करच्याक. तरातुरीन शिक्षा दिवचकिंत पयले समाधानीन विचार करा. जालील चूक समजोती पळोवंक न्हू. म्हाका न्याय दिया देवा, म्हाका न्याय दिया. हंगा चूक समजूती काही ना. हांव मेगेल गुरुवर्याक वचन दिवन जावंक गेले. हांव वचन भ्रश्ट जायना. हांव राजा चंद्रभानूल वध करून गुरुवाक्य परिपालन करता. हांव बी चंद्रभानूक रक्षण दित म्हणून मेगेल आवयक वचन दिलें. तिगेल उतरा भायर हांव वचून हांव कशी वचन भ्रश्ट जावं देवा. तरी हेच तुगेलो अंतिम निर्णय वे? वय. मेगेल धनीन म्हाका हेच शिकयलें. हे मरकटा, तोच धनी तुगेला झेद्रा रावला आणि तोच धनी तुका जी आज्ञा करता असा शरण जा, अपराधीक येद्रा काढ. वानर चेष्टा कर नका हनुमान. सरी सरी. वानर चेष्ट न्हय प्रभू. हांव तुमगेलो दास. प्रभू लेवारी शिष्यान चलकन वे. हांव मात्र वचन भ्रश्ट करना. चंद्रभानूक येद्रा हाडचकिंत पयले मेगेल वध कर देवा, मेगेल वध कर. तुवें कितले मेगेल सहवास केले तरीची तुगेले वानर बुद्धी सोडना मरे तुवें. पिशा कितले जाल तुका आतां सहवास कर सांगिल्ले हांवें. कपिशू मात्र वाक्य परिपालन करतके. अधिक प्रसंगी खंयच्या शान तोंडान होड उत्तर
श्रीरामचंद्र वचन पालन म्हणजे एक वंशाक सीमित मात्र म्हणतो लेखलावे. न्याय नीती धर्म मनुष्य कुलांत बी आसा, आमी बी वानर कुलांत बी तो विषय आसा. मानवाले पूर्वज वानर न्हय. तू वानर जलतेरीची तुगेल्यान तू कसल शक्ती आसा म्हूण सांगून दाखोवन दिल्लो हांवूच न्ही रे. आतां तूच म्हाका केदरा घालून घेतवे. पितृवाक्य परिपालन करचे खातीर 14 वर्ष वनवासा गेल्ले म्हाकाची वचन परिपालनाचे प्रवचन दिता. दशरथ महाराजानं तुका मात्र वनवासा वचचे सांगिले. तुवें माता सीतेक आनी अनुज लक्ष्मणाक बरशी घेवन गेले न्ही, ते खंयची न्याय देवा. हे अरण्यवासी, सीता माते पतिव्रते, सती धर्म परिपालके. वय बाल्यावस्थेंत आम्ही विश्वामित्राला आश्रमांत असताना सुभाव मारीचाक मारतना बीची अनुज लक्ष्मण मेगे बरशीच आशिल्लो. वय 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 आम्ही विश्वामित्राले परमशिष्य, बाल्य पराक्रमी आम्ही. बाल्य पराक्रमी तुगेले पराक्रम म्हाका गोतनावे. वचन पालन म्हणून स्वार्था खातीर सुग्रीवाक राज्य दिवच खातीर रुकाड निपून राबून वालीक वध केले वे. तेका पराक्रम. पराक्रम म्हणजे एक उडकीक शतयोजना समुद्र उणगेन संपूर्ण लंका दहन करचे. तुवें रावणा बरोबर लंकेक युद्धा वच वेळार विभीषणान मार्गदर्शन आनी आमगेले एक अक्षोहिणी सैन्य, ते सैन्याक सेनापती जावन हांव, सुग्रीव, जांबवंत, अंगद आशिल्ले. तू कोणाल धैर्यार उडला म्हणून विसरला आता. हे पिश्या उद्धटतन सोडा, चंद्रभानू केद्रा करा. हेच पिश्य न्हय. लक्ष्मणाक इंद्रजितून घात केले तेन्ना संजीवीन घेवन येयलो. ह्या मांकडाक संजीवनी झाड म्हळ्यार खंयची म्हूण गोतना अशी सबंद द्रोणगिरी पर्वत उकळून आयिल्लो मूर्ख हो. आतां म्हाका पराक्रमा बद्दल कीर्तन दिता आसा. धनी हेच विशयाचेर म्हाका तुवें होगळीक केल्ली. भजरंगी संकट मोचन विरुद्ध बावली दिवन आज अपहास्य करत आसा देवा तूं म्हाका. तेन्ना बी तूच मेगेलो देव आशिल्लो, आज बी तूच मेगेलो देव. तशें जाल्यार होच तुगेलो परमात्मा, होच तुगेलो धनी तुका ताज्ञ करता आसा. तूं सर ताका राजा चंद्रभानूक येद्रा हाड. वचन पालनाच्या भ्रमेच्यान एक पण भायर येवन ताजे ते पुनर्परिशीलन करून पळयात. धनी तुमकां तेन्ना कळटा तुमी केलेली तुमगेले एक परमशिष्य परमभक्ताक शिक्षा दिवची चुकता आनी तुमकां एक निरपराधीक हत्या केल्ले दोश जेवना. हे प्रिय शिष्या, म्हाका तुगेले प्रयत्न कळत रे. जाल्यार आईचे हे सन्निवेशाक महर्षी विश्वामित्राले आज्ञे कारण रघुवंशज आम्ही हांव वचन परिपालनाचे पाशांत बांधून घेतला. म्हाका आतां परिणाम मुख्य न्हय, वचन परिपालनेच मुख्य. खंय आसतो हाडता केद्राक. जायना. हनुमंता सावधान, हांव आनी समय व्यर्थ करना. जल्द तितले बेगी युद्ध करका. सावधान. तिथं पण हंग दवर सोड. सावधान हनुमंता, हांव आनी समय व्यर्थ करना. आता युद्ध करता. युद्धा तयार जा. ओ रघुवंशज दशरथ पुत्र,
रामचंद्र पितृवाक्य परिपालक एक पत्नी व्रतस्थ धर्मरक्षक गुरुभक्त न्यायपालक प्रजारक्षक आशिलो तर होई जाल्यार हो आत सोडचा भाण तप्पीच असत कोणच की तगेल वध करो. पाड पड मारे आता का मिळला मरे ते वाईट झालं ना. नारायण 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 अरे हे विश्वामित्र महर्षी कसं वाघ मागशी पडला वे कसल्या कश धावून चालला लेच्यानी. विश्वामित्र महर्षी ह्या नमुनो धावूनचे हांव पळयल्ले ना इतले भयभीत जावन धावूंच्या लागलेची विश्वामित्र महर्षी अशी कसं जालें हां खंय गेले आनी पळोवया सोद्या हांकां. अरे अरे विश्वामित्र राम अरे हे पळया रामान तप्पीत असता म्हूण सोडिल्लो बाणू हे विश्वामित्राला फाटी लागला. विश्वामित्रा हंग्यो कशी लागली तुका. कैलास पर्वतापासून वच नायलो उपाय मेळताना उपाय सांग. अरे राम बाणाक उपायू ना परिहारू ना कशी मेळना एक एक परिहार असा. कसल ते सांगचे वे कसल ते एक एक परिहार म्हळ्यार ही शरणागती कोणाली हनुमंताली. नारायण नारायण हनुमंताल शरणागती गे. हा वच जय राम जय जय हनुमंता हनुमंता रक्षण कर हनुमंता रक्षण कर. कसल तोंदरे तुगेले कसल तोंदरे जाले तुका. राम बाणू मागशी पळा मग राम बाणाक रक्षण काय ना राम नाम करत तू राम गेल मागशी राबून राम नाम जप कर तुगेले परिहार जाता. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. युद्ध कर नका शस्त्र उकळ नका इष्ट देवाला जप करत बस म्हणून म्हाका गो तशिले तू राम नाम जप करता म्हणून. राम नाम जापका वैरे विजय प्राप्त केलेले कोणी नाची खुद राम बी नाही असे असा हे त्रयोदश अक्षराचे महत्व. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. राम नाम परम मंत्रम मोक्षदम सततम शुभम. हे रामतारक मंत्र त्रेतायुगांतू मात्र नाही द्वापर युगांतू तशी कलियुगांतू सर्व संकष्ट नाश करता सर्व पाप निवृत्ती करता म्हणून सांगितलं असा. येवचे कलियुगांतू एक समाजाचे गुरुवर्य रामतारक मंत्राचे उपदेश दिताची म्हणून दिसून येता. ते उपदेश मात्रानं कोट्यानुकोटी संख्येर जप जावन तज्पूरक होम हवनादी कार्य जावन बृहत राम प्रतिमा निर्माण जाता आणि तज निमित्तानं भव्य राम राज्याचे प्रतिष्ठ जाता म्हणून दिसून येता. श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम
जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. सर्वांनी 1 मिनिट राब का. आता आमगेले पात्र परिचय करच्याक विश्वामित्र महर्षी जावन आनंद नायक, नारद महर्षी जावन राजा पै, श्रीराम जावन मदन नायक आणि हनुमंत जावन वासुदेव शानभाग आणि आमगेली मिसेस प्रकाश कामत आणि आमगेलो नंदन राज जावन तुमच्या मुखार राबिल्ले आसाची. हे डिजिटल स्लायड केल्ले सौरभ मदन नायक हांकां बी आमी आभार आसाची. सौरभान वयर येवका म्हणून हांव आपयतां स्टेजार. तशीच विनायक रमानाथ प्रभू तांणी बी स्टेजार येवका. हाजे किंत भायर हे नाटक कोंकणींत हे इतलें सुंदर भाशेन कन्वर्ट करून निर्देशन दिवन हे प्रत्येक मेकअपाचे प्रत्येक डायरेक्शन दिलें तसलें दीपक मोहन भट हांकां जोरदार चपाळी येवका. हांणी एक प्रोफेशनल हाका टच दिल्लो आसा. हांणी बी एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रिनर आमगेले समाजाचे एक प्रमुख व्यक्ती जावन आशिल्ले तसले दीपक भट हांकां वटुलोकान राबून एक फावटी जोरदार चपाळी. तशी प्रवीण नायक हांणी बी तांकां सहाय केलें आसा. प्रकाश नेत्रावळीन बी मुखार येवका. चंद्रशेखर शानबाग बंडल हांणी बी मुखार येवका. हांकां आमगेली विष्णू मठाची कमिटी आभारी आसाची. हे आमगेले 186 वर्षाचे महाविष्णू देवस्थानाचे प्रतिष्ठा महोत्सवांतू एक तुमकां एक हे प्रदर्शन दिवचे निमित्तान एक मना समाधान पावल्या अशें आमी वटुलोक लेखताची. देवचरणी प्रार्थना करताची, गुरुचरणी प्रार्थना करताची. वटुलोकांक तांगेले जीवन समृद्ध जावं प्रबुद्ध जावं म्हणून सांगून शुभरात्री. जय